आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सियोनांत सुशेगाद जियेतेल्यांचे आणि समारियाच्या दोंगराचेर आपूण सुरक्षीत आसात म्हूण चिंतेल्यांचे कथा. राष्ट्रामदल्या प्रथम राष्ट्राचे प्रतिष्ठीत मनीस हे इस्रायेलाचे घराणे हांचेशी येता. हस्ती दांताच्या काठीचेर ती आड पडतात आणि आपल्या पलंगाचेर पांय सोडतात. हिंडांतल्यो शेळयो आणि गोट्यांतली वासरां मारून ती खातात. किन्नाऱ्याच्या नादार ती व्हडल्यान गायन करतात आणि दाविदा भाशेन संगीताची नवी वसंत्रां सोदून काडतात. व्हड काश्यांतलो दाकासोरो पियेतात आणि भोव उत्तम थेलांनी आपणाक मागतात. पूण झुजेच्या नासाची ती चिंता करिनात. देखूनच ती आतां निर्वासीत जातली, सुशेगात आसलेल्यांची मजा सोंपतली. देवाचे उतार हे. सांत पावलान तिमोथेक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सर्व संगतींक फाट करण नितीसो, भक्तीसो, विश्वासीपणाचो, माया मोगाचो, सोंसणिकायेचो आणि भोळेपणाचो फाटलाव कर. भावार्थाचे झूज उत्तम तरान झूज आणि सासणीक जिविताचे इनाम जोडून घे. ह्याच खातीर तुका आपोवणे मेळले आणि साबार साक्षा हुजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केल्ली. आतां सर वस्तूंक जीव दितल्या देवा समोर आणि अधिपती पिलाता हुजीर आपली उत्तीम उसारणी करण ताका साक्ष दिल्ल्या जेजू क्रिस्ता समोर हांव तुका फरमायता. तुजे कायदे विश्वासीपणी पाळ आणि स्वामी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यान कथा विने आणि आक्षेपा विने जिये. देवान निश्चित केल्ल्या वेळार तो आपणाकच प्रत्यक्ष दाखयतलो. सदैव आणि श्रेष्ठ अधिपती तो रायांचो राय आणि धन्यांचो धनी. तो एकलो मात्र अमर आणि तो अगम उजवाडांत जियेता. खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आणि कोणूच ताका देखूंकी सकना. ताका जावं मान आणि ससनांची राजवडकी. आमेन. देवाचे उतार हे. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आणि नाजूक सनी वस्तूर न्हेसतालो आणि सदांनीत फेस्तां करून गंमत मारतालो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बागलार लाजार नांवाचो रुवांनी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतालो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यारी खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो. सुनी लेगून येवन ताची रुवां लेवताली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आणि देवदूतांनी ताका वर्ण सर्गींच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीसी मेलो आणि ताका वर्ण पुरलो. पाताळी वळवळ्यामध्ये असताना ताणे आपले दोळे उबारले आणि पयस अब्राहमाक आणि ताचे कुशीनच बसून असलेल्या लाजाराक ताणे देखलो. आणि ताणे भोप मारन म्हणलें, अब्राहम बापा, मुजी बिरमो तूं चिंत. हांगा ह्या उज्याच्या आगठ्यांत हांव वळवळतां. लाजारान आपल्या बोटाची तेमेटी उदकांत बुडोवन मुजी जीब थंड करीशे ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका झाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणेंत तुवें कितलें सूख भोगल्लें. तितलेंच लाजाराक दूख भोगूंक मेळ्ळें. हांसो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आणि तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आणि तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीक वचोंक कोण सोदीत जाल्यारी ताच्यान वचोंक जायना. आणि तशेंच तुमचे कुशी तावन आमचे कुशीक कोणाच्यानी उतरोवन येवंक जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाजाराक म्हज्या बापायच्या घरापोनी धाड, म्हणून हांव तुजे लागीं परततां. म्हाका 5 जण भाव आसात. तांणी ह्या वळवळ्यांचे सुवातेर येनाशे तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्राहमान म्हणलें, तांकां मोइसे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयकूं. ना अब्राहम बापा, म्हणालो तो. पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो तांचे सरशी वसात जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तवळ अब्राहमान ताका झाप दिवन म्हणलें,
मोयसेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनांत जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यार ते सतमानचे नांत. देवाचे उतार हे.